धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप। धर्मदूताची शिकवण आयकुनच्यान भावपणाच्या एकतारान उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक सोमेस तिरासणेन आपलो वेळ करशितली। धर्मदूता मरिफात सबर असर्या आनी कुणा जातल्यो देखून सोमेस तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली। बावाट स्विकार केल्ली सगळी एकवटान जियेतली आनी आपापले कसकी आस्त बदीक विकून मेळिल्लो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतली आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे सोमेस्ता मदें वांटून घेतली। हर एक दीस एक मनान देवाळान ती संगता मेळटली आनी उंडो मोडून घरांनी एकठांय जातली। काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक होगलाप दिवंक जेवतली। सगळ्या लोकांक मानवतली आनी जांकां बादशावी जोडूंक आपणायल्यान तांकां मेळान भरती करून दिसान दीस सोमी तांचो संको सडयतलो। देवाचें उतर हें।
सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, हरसिल्लो जावं देव, आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचो बाप. ताणे आपले व्हड काकुलती जेसू क्रिस्ताच्या जिवनपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक आविनशी आईबावेन बाबानात असल्या दायजाक आयती केल्यांत. अंतिम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्था मारिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळार थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यार कितें जालें? फुटाक घालन व्हरोन पळयल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन नासलेलो तुमचो भावार्थ. जेसू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त, मान आनी महिमा जोडोवंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी तसो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून मायमेन भरलेल्या उतरावरत्या संतोशान तुमी उमाळटात. कित्याक भावार्थाचे इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचे तारण तुमी जोडनासात. देवाचे उतर हे. जो हांव परमनंट जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शेस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले. तो जेजू तांच्या मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शी संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून तांचेर ताणें स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पदकां तुमी बक्षितात ती बक्षतलीं. जांची पदकां तुमी बक्षिनात ती बक्षची नात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो थोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगात नातलोलो. आमी सोम्याक पळयलां म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण थोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेल्या किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्याच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव समजून आपात येवचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. थोमासय तांच्या सांगात आसलो. दारां दांपोवन आसलीं तरी जेजू येवन तांच्या मोदेगाच रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. उपरांत थोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका बगार सतमाण. तो थोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें पळयलोय देखून तूं म्हाका सतमनताय न्हय. पळयनासतना सतमनतात ते कितले बागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखयल्ली असर्यां आनीक जायतीं आसात. ती ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात, पूण हांगा बरयल्ल्या असर्याचो शेवट हो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानिजे. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सस्नीक जिवीत जोडी जाय. देवाचें उतार हें. आज आमी पास्कांचो दुसरो आयतार संभ्रमता आनी ह्या वचपांत, ह्या वांजलांत तशें दुसऱ्या वचपांत आमी भावार्थान जियेजय म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां उलो दितात.
आमी जर वांजेलाचो नियाळ केलो तर जाल्यार जायते संगतीत आमकां आयकूंक मेळटात. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ख्रिस्त सुदैवाच्या बियाण आपोस्तोल दारां बंद करून बियाण ते भितर आसलेल्या वेळार जेजू ख्रिस्त दार उक्तें करनासतनाच तांच्या मोदेगास येता. कसो आयलो म्हणलें सवाल. दुसरें, आयलेल्या वेळार समाधान तुमकां म्हूण तो सांगता आनी हें उतर परतून आनी परतून तो सांगता. तिसरें, तो तांकां स्पिरीट दिता आनी पातकां बुक्सूंची पदवी दिता आनी आपोस्तोल ते पाती येतात. पूण सांतो मसई नातलोलो तो पाटयो आयलेल्या वेळार तो सांगता ताच्या हाताच्या गायांचे म्हजें बोट आपडल्या शिवाय आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात घाल्ल्या शिवाय हांव पाती वचना म्हणून. जेजू ताका सांगता तूं पाती येताय कित्याक तुवें पळयलाय. बागी ते पळयनातले पूण पाती येतात ते. भाव भयणीनो, पयल्या सुवातेर दारां दांपोण आसल्या वेळार जेजू पुनः जावन जिवन जालो जेजू क्रिस्त ताच्या मोदेगात कसो आयलो गे म्हणल्यार सवाल. हें समजत तर जाल्यार पवित्र पुस्तकच सांगता जेजू क्रिस्त पुनः जिवन जाल्या उपरांत ताका स्पिरिताची कूड आसली. आमच्या कुडीची अस्कत काय ताका नातुरली. आमच्या कुडीची अस्कत काय जावन आसा ताण, बोक, पिडा, जडाय इत्यादी, कश्ट, मरण ही अस्कत काय ताचे थंय नातुरली. पूण कित्याक तो स्पिरितान भरलेलो जावन आसा, स्पिरिताची कूड दुसरीच, स्पिरिताचें रूप दुसरेंच, ते सगळ्यांनी आसा. देखून पुनः जिवन जाल्ल्या जेजूक खंयचे बागील जावन वोनस जावंक आडावंक शकना. खंय तो वेता, खंय तो आसा थंय तो वेता. जेजू क्रिस्त पुनः जिवन जाला तो स्पिरीट जावन आसा. पुनः जिवन जाल्ली ताका कूड आसा पूण कुडीची अस्कत गायना. पुनः जिवन जाल्ली स्पिरितान भरलेली ती कूड अशें ताच्या मोदेगाच तांकां दिश्टी पडटा आनी समाधान तुमकां म्हणटा. तर पुनः जिवन जाल्या उपरांत आमची स्थिती तशीच जावंक जाय. आमी स्पिरितान भरलेल्या वेळार आमचे कुडीची अस्कत गाय उणेपण आमी पुनः जिवन जाताना ते येवचे ना. अशें आमचें तें भोगत जायत जाल्यार आमचे कुडीचे उणेपण, अस्कतपण, प्रत्येक जण आमचे सेगुणांचे अस्कतपण, सेगुणा विने जिवोवचे, देवाच्या कृपे विने जिवोवचे, देवाच्या कायद्या विने जिवोवचे आमी पयस केलें तर जाल्यार आमची कूड स्पिरितान भरता. मूळ अस्कत काय आमच्या कुडीक आसा तर जाल्यार पुनः जिवन जाल्या उपरांत ती मूळ अस्कत काय वेताली आनी क्रिस्ताच्या पुनः जिवन कुडी प्रमाणे आमच्योय कुडी जातल्यो. आमी क्रिस्ताच्या पुनः जिवनपणांत वांटेली जातल्या. दुसरें कितें गी म्हळ्यार जेजू क्रिस्त हांकां दिश्टी पडलेल्या वेळार समाधान तुमकां म्हणून ताचें पुनः जिवनपणाचें समाधान तांकां दिता. तांकां समाधानाचें गरज आसली. कित्याक म्हळ्यार जुदेवांचें बियाण ते आसले, बागलां दांपोण ते आसले, केन्ना तांकां व्हरतात गी म्हणून बियाण आसले. तर शिकपी न्हय ते श्रेष्ठ याजक फारीस तांकां सोदून सोदून येताले. ते बियाण आसले. तांकां समाधानाची गरज आसली. तर समाधान खंय मेळटा गी म्हणल्यार सवाल.
आमकांय समाधान गरज आसा. प्रत्येक जण आज राष्ट्रांचे झूज करता आसतना आनी कश्ट अनवर आमचेर येता आसतना, कंत बेजाराय आमचेर येता आसतना, चिंतनांतले अवघड आमकां घडटा आसतना आनी कितें पिडा आमचे वयर येता आसतना आमकां समाधान जाय. क्रिस्त पुनर्जीवन जावन 2000 चड वर्सां जालीं जाल्यार आजुनूय आमकां समाधान तें कित्याक म्हणल्यार सवाल. हर एका वस्तूक आनी चड जावन हर एका मनशाक एक केंद्र आसा. आमचें केंद्र सरस्पोर देव. केन्ना आमी आमच्या केंद्रांतय परतात, केंद्रांतय आमी पावता, तेन्ना आमकां समाधान मेळटा. जर तर एक पातोर हांव वयर उडयलो जाल्यार तो पातोर सकयल धांवन येता, ताका टेन्शन आसा. तो पातोर धरणीच्या मोदेगांत पावलेल्या वेळार ताका एका तराचें समाधान आसा म्हणयेत. न्ही मनशाचें समाधान, पूण मुखार ताका टेन्शन ना. आमच्या जिणेचें केंद्र देव. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उलोवण्यान, आमच्या करण्यान, आमच्या संबंधान, आमच्या आशेन, आमच्या बोगणेन आमी देवाक सत्तावंतर जाल्यार, देवाक मात्र सत्तावंतर जाल्यार आमच्या काळजांत समाधान येतालें. येन्स जेजू क्रिस्त शिकोवंक आयिल्लो ताच्या जिणेन ताणें आमकां मेल पांगत दिली. तर क्रिस्ताचें पुनर्जीवन, क्रिस्ताचें समाधान आमकां हे जैतर जाल्यार आमी देवांतय परता जाय, क्रिस्तांतय परता जाय. तिसरें, जेजू क्रिस्तान आपोस्तलां दिश्टी पडलेल्या वेळार तांचे ताचो स्पिरीट दिलो आनी पातकां बक्षुंची पदवी दिली. आमी अस्कत पातकां करूं आमकां नाका जाल्यार आमचे अस्कत गायन आमी पातां करता. हें जेजू जाणा आसलो. आमकां समाधान मेळच्या खातीर, आमच्या पातकांतले आमकां निवारच्या खातीर, मेकळे करच्या खातीर तो पातकां बक्षुंची पदवी दिता. पूण पातकां बक्षूंक देव तयार आसा. पूण हांव पातकी म्हणल्यार हांवें ओपून घेवचें पडटा. आनी ह्या खातीर कुमसार साक्रमेंतान घडलो. पूण कुमसाराच्या साक्रमेंताक मूळ गरज कितें म्हळ्यार आमच्या पातकाची दूख आमकां आसूंक जाय. ती दूख, म्हज्या पातकांची दूख हांवें धरूंक जाय. हांवें सवयेन कितें कितें सांगचें न्हय, पूण हांवें केल्ली चूक म्हूण ओपोवन घेवन ताची दूख धरून ती परतून चूक करिना म्हणून निचेव करूंक जाय. देव आमचो मोगाळ बापोय. आमी नाश जायचे म्हूण तो आशेना. जेजू क्रिस्त संवसारांत आयिल्लो, कश्ट मरण ससले, पुनर्जीवन जालो, आमी बाचाव जायचे म्हणून. बाचाव जावच्या खातीर ताणें वो साक्रमेंत घडलो आनी पातकां बक्षुंची पदवी दिली. चवथें आनी निमाणें, सांत थोमास आयलेल्या वेळार जेजू क्रिस्त आपोस्तलां दिश्टी पडलो म्हणलें सत्य पातयेना. 8 दिसां उपरांत थोमासांच्या सांगात आसलेल्या वेळार जेजू परतून दिश्टी पडटा आनी थोमास आपयता आनी म्हणटा, हाड तुजें बोट म्हज्या गायांत घाल तूं, हात तुजो हात म्हज्या कडवळांत घाल, पूण नेकार करनाका, बावडतान पातये म्हणून. तो सांगता, थोमासा तुवें देखलें देखून तूं पातयेताय. बागी जावन आसात ते देखिनात जाल्यार, पळयनात जाल्यार ते पातयेतात. भाव भयणीनो, आमकां उजवाड दिता, आमकां जाणवाय दिता, समजणी दिता आमचे विश्व, दोळे, कान, जीब इत्यादी. आमकां सत दाखयता आमच्या राजांव, आमची समजणी. पूण आमच्या राजावान, आमच्या विश्वान आमकां दिवचें सत तात्कालीक जावन आसा. सर्गींचें सत आमकां दाखोवंक तांचे वरवीं साध्य ना. आमी देवाचीं भुरगीं, आमी कातोलीक क्रिस्तांव, आमच्या काळजा समाधान हे जैता जाल्यार आमच्या राजांव प्रमाणे मात्र जियेल्या पावना, आमच्या विश्वा प्रमाणे मात्र जियेल्या पावना. आमचे विश्व दाखयतात तात्कालीक वस्तू. आमचे राजांव आमकां शिकयता आमची जाणवाया प्रमाणे,
आमी देवाचें भुरगें, देव आसा हे समजायचें जाल्यार आमचें थंय भावार्थ आसूंक जाय. आमी जर तर आमी पळयल्यार मात्र पातयेता म्हळ्यार तर जाल्यार जर तर आमी पळयता आमी पातयेवची गरज ना. देवाक आमी दोळ्यांनी जावन राजावण जावन पळयना, देखून आमी पातयेता कित्याक सोम्यान जेजू क्रिस्तान देवाच्या एकल्याच पुतान निजा देवान तें आमकां शिकयलां. सुम्यांचें उतर सदांच बाळटा कित्याक तो देव जावन आसा, ताचें उतर सदांच सत जावन आसा. आमच्या विश्वांनी आमकां फटयत, आमच्या राजावांनी आमकां फटयत, दुसऱ्यांच्या साक्षींनी आमकां फटयत, पूण जेजू क्रिस्त देवाचो एकलोच पुत्र आमकां फटयना. तशें म्हळ्यार पुनर्जीवनपणाचें समाधान आमचें थंय ये जाय जाल्यार, पातकांच्या बॉक्सांनी आमकां मेळा जाय जाल्यार, आनी आमची जिणी क्रिस्ताच्या आमची कूड आमची जिणी क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटली जाय जाल्यार आमकां आसा फकत एकच वाट, म्हणजे क्रिस्ता थंय आमकां असो भावार्थ. तर भाव भयणीनो, आमी जेजू क्रिस्ता पातयेता न्हय कित्याक ताका देखला देखून, ताका आमी पातयेता न्हय कित्याक आमच्या राजांक शिकयता म्हणून, ताका आमी पातयेता कित्याक तें देवाचें उतर आमकां शिकयता, जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता. बागी जावन आसा आमी, कित्याक आमी पातयेता न्हय कित्याक देखता, आमी पातयेता न्हय तें कित्याक समजता, आमी पातयेता देवाच्या उतराचेर. आमी जावन पावता कटपाचेर बांदिल्ले एक रावले, तें केदींच पडचें ना. देवाक आमचे मारी पात ओगडीक जावन दी. आमेन.